शेनवारा दिवचलच्या मार्केट वाठारात दिसा उजवाडात तोतया पुलिसांनी एक बायलेचे मंगळसूत्र फारायले। दिवचलचो पीआय विजय राणे हाच्या मार्गदर्शनाखाला तपास चल्ला। नमस्कार, हांव सध्या आसा बंदीरवाडा डिचोली हांगासर। बिचोलीचो बस स्टँड आता बिचोलीचो ऑपोजीट रस्तो जो आसा ऑपोजीट रस्त्याचेर हांव सध्या आसा। हांगासर एक काल तोतया पुलिसा तर्फे एक जी महिला त्या महिलाचें मंगळसूत्र चोरून व्हरपाचो प्रकार जाल्लो। त्या प्रकाराचेर सध्या आमी हांगा पावतकीत आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की माधवी मोहन नायक ही मार्केटान बाजार करपाक आयिल्ली आनी त्याच्या उपरांत ती हांगासून आपल्या घोवा वांगडा ह्या बंदीरवाडा रस्त्यासून वयताली अशें म्हणून म्हायती फुडें येता। आनी त्याच्या उपरांत त्याच्या मागार आसले दोग जाण तोतया जो चोर आसले ते चोर ताच्या पाटलाग करताले। त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी संद साधपाक लागून बंदीरवाडाचो हो जो भाग आसा त्या भागांत ते भितर गेल्या उपरांत जेन्ना ती बायल वयताली माधवी नायक ती जी वयताली तेन्ना तिका एका मनशान ताका भितर आपयलें तांच्या भितरल्यान आनी सांगलें की आमी पुलीस ह्या संदर्भात तिका कल्पना दिली आनी पुलीस हें सांगून तूं भायर जे मंगळसूत्र चोरपाची टोळी जी आहा ती भोंवता अशी म्हणून कल्पना तिका दिली आनी आपूण पुलीस ह्या विश्वास दाखयत तिच्या कडल्यान मंगळसूत्र घेतलें। मंगळसूत्र घेवन परत तिका रिटर्न दिवंक जालें ते रिटर्न न दिता ते दोग जाण चोरटे हांगांतल्यान पळोवन गेले। ही सगळें जाल्या उपरांत बायलेक मागीर कळोन चुकलें की आपली खंय तरी फसवणूक जाली। ह्या बाबतींत तिणें डिचोलीचे पुलीस स्टेशनाक कागाळ दिल्ली आहे। सध्या डिचोलीचे पीआय विजय राणे हे सध्या तपास करीत आहात आनी ह्या बाबतींत सगळे ज्या पुलीस जे आसात ते सगळे कडेन तपास करीत CCTV फुटेज पळयत आसा आनी ह्या हितूसून सध्या फुडें तपास तो करीत आहा। पण एक कल्पना फुडें लोक म्हणटा की गेले 3-4 म्हयने जाले हो सपाटा चालूच आहा पण ह्या हितूसून मेळपाक तर मुशील आहा। CCTV फुटेजाचो आधार म्हणा लोकांच्या नजरा म्हणा ह्या हितूसून चोरटे समज जर निश्टून वयता जाल्यार खूपच गांभीर्याची गजाल आहा अशें सुद्दां लोक थारावे हांगासले म्हणटा। फुडें तपास जी आहा ते डिचोलीचे पुलीस करीत आहा, जाता